नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. वन नेशन वन रेशन येवजणे खाला गोंयांत काम करपी भायल्या कामगारांक मेळटले रेशन. कामगार दिसा निमतान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे महत्वाचे विधान. मुख्य नगर नियोजक राजेश नायक हांच्या निलंबनाचो निर्णय कायद्या प्रमाण. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती. मुंगूल फातोर्डा घोवानूच केलो बायलेचो खून. घोव बायले मदीं झगडी जाल्ल्यान खून जाल्ल्याचे उक्ताडार. फुडलो तपास चालू. आपल्याक मंत्रीपदाची आशा ना. मंत्रीपद कोणाक दिवप हे थारायतलो मुख्यमंत्री, सांगता कालांगूटचो आमदार मायकल लोबो. साळगांवचो आमदार केदार नायकान केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर मायकलाची प्रतिक्रिया. स्मार्ट सिटीचे काम हातीन घेवंक नाशिल्ले जाल्यार राजधानी पणजेची लागपाची वाट, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. भाजपा कार्यकर्ता मेळाव्यात केले स्टेटमेंट. मोती दोंगर मडगांवच्यान अपहरण जाल्ल्या सांत चलयेचो मडगांव पुलिशेन घेतलो सोद. एकल्याक अटक. फुडलो तपास चालू. आणि आता खबरो विस्तारांत. स्मार्ट सिटीचें काम 100% सामकें जावंक ना आसुंये, मात स्मार्ट सिटीचें काम हातान घेवंक नाशिल्लें जाल्यार राजधानी पणजेची वाट लागपाची, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. पणजे आयोजीत केल्ल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्यात मुख्यमंत्री उलयताले. सिटीचें काम कितें काय म्हणून हांव मुद्दाम जायत उलयता. हांवें ताका विचारलें, स्मार्ट सिटीचें काम करूंकच नासलें जाल्यार पणजे कशी आसतली आसली ती सांगात म्हाका. स्मार्ट सिटी धरून जाल्यार हांवें कामूच सुरू करूंक नासलें जाल्यार पणजेची सिटी वर्स्ट आसतली आसली. हांव पब्लिकली सांगता, स्मार्ट नो डाउट स्मार्ट सिटीचें काम करता आसतना प्रॉब्लेम जाले आसतले. स्मार्ट सिटीचें थोडेशें काम सारकें जावनाय आसतलें, हांव 100% सारकें जालें. बट स्मार्ट सिटी जर करूंक नासली, पणजेची सिवेज लायन जी आसा पळय न्हू, ताची परिस्थिती अत्यंत वायट जातली आसली. तुम्ही आज पळयात, व्हॅक्यूम सक्शन सिवेज जी आहा मळ्यात लायल्या पयलीं व्हॅक्यूम सक्शन सिवेज देशांतलो पयलो प्रोजेक्ट आसा. देशांतलो पयलो प्रोजेक्ट आमी पणजेंतल्या मळ्यात मारला. वन ऑफ द बेस्ट टेक्नॉलॉजी इन द कंट्री. वन ऑफ द बेस्ट टेक्नॉलॉजी. अशी दुसरी टेक्नॉलॉजी आता लोक कॉपी करून दुसरे कडेन लावपाक मेळटले आसा. खाजगी क्षेत्रात काम करपी गोंयकारांक चडांत चड साधन सुविधांचो कसो फायदो जातलो ह्या विशीं चर्चा चालू आसा. खाजगी क्षेत्रात काम करप्यांक उण्यांत उण्या दरात घर रीण दिवपाचो विचार आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. पणजे जाल्ल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्यात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. म्हणजे एखादो भुरगो जर प्रायव्हेट सेक्टरात जॉब करता, मुद्दाम कळपाक जाय म्हणून सांगता, ESI जर त्याच्याकडे आसत, फाल्यां सकाळी कोणी जर बरो ना जाल्यार गव्हर्नमेंटाचो, जाल्यार पयलीं ताका पे करचें पडटा आनी मागीर गव्हर्नमेंट ताका पे करता. बट वायस वर्सा ज्याच्याकडे ESI आसा ताजे 20 लाख न्ही 40 लाख रुपया जरी बिल जाले जाल्यार कंप्लिटली ESI पे करता. हो प्रायव्हेट सेक्टरात वचपाचो तोय बी फायदो आसा. म्हाका खबर हांवें पे करून घेतल्या. म्हणजे ESI एका कॅन्सर जाल्लो मुंबय ट्रिटमेंट घेतली, ESI डायरेक्टली 25 लाख रुपया टाटा मेमोरियलाक पे केले. हो बेनिफिट्स एक आमच्या लक्षात येयना की प्रायव्हेट सेक्टरात. म्हणून म्हटलं हांवें की आमचं ऑलरेडी डिस्कशन सुरू आसा, कंटिन्युअसली मिटींग सुरू आसा की प्रायव्हेट सेक्टरात आसपी लोकांक चडांत चड बेनिफीट, इवन दो म्हणजे ताका हावसिंग लोन कशें दिवचे किंवा हावसिंग एडवान्सीस कशें दिवचे, तांच्या भुरग्यांक वेगळ्यो बेनिफिट्स कश्यो दिवच्यो, मागीर ते कन्स्ट्रक्शन बोर्डात आसुनी किंवा ते लेबर वेलफेअरात आसुनी, हाजे आमी ऑलरेडी सुरवात केला आनी येता त्या काळात. म्हणून हांव म्हणटा, ताका काम करपाची इच्छा आसा तो प्रत्येक जण काम करपाक जाय आनी म्हाका खात्री आसा की ते पॉसिबल जातलें. गोंयांतली जो बेकारीचो नंबर फक्त फुल्लेलो दिसता पळय न्ही, इट इज नॉट एक्चुअल नंबर. तो नंबर जर पळोवंक वचत जाल्यार तो नंबर खूब खूब कमी आसा. मुंगूल फातोर्डा घोवानूच बायलेचो खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण घोव आनी बायले मदीं खंय सदांच वाद जातालो. बुधवारा राती तांची बरीच झगडी जाल्ल्यान घोवान बायलेक जिवेशी मारले. 2 दिसा फाटीं माकाजन कुर्तऱ्या बापायन आपल्या 6 वर्साच्या चलयेक जिवेशी मारून उडोवपाची घडणूक ताजी असतानाच मुंगूल फातोड्यां घोवानूच आपल्या बायलेचो खून केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या जोडप्यां कसलो तरी वाद जालो आनी ह्या झगड्याचे रुपांतर मारामारीत जाल्ल्यान घोवान आपल्या बायलेक जिवेशी मारली.
या प्रकरणात फातोडा पोलिसांनी आरोपी कृष्णा रॉय पिराय 38 हाका अटक केल्या. पोलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. 2 दिसां पयलीं बापायन आपल्या चलयेक मारपाची घटना माकाजान कुडतरे हांगा घडली आनी काल राती मंगोल फातोड्डा हांगा घोवान आपल्या बायलेक मारली. हे जे कुटुंब आसा हे मंगोल हांगा रावताले आनीक ताजे घोवाचें नांव आसा कृष्णा राय 38 वर्सां आनी बायलेचें नांव आसा करिश्मा राय हिका 28 वर्सां. हो जो कृष्णा राय आसा तो ताजे व्यवसाय आशिल्लो सुतार कामाचे आनीक हे दोगी जाण पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे दोगी जाणां भितर डेली चडशे खटके पेट्टाले. पूण काल हाजे हे आसा ताणें कृष्णान सामको रुद्र अवतार ताचो धारण केलो आनी आपले बायलेक मारपाक लागलो. ह्या मारपेटी भितर तिका मरण आयलें. ताचे नंतर फातोड्डा पुलिसांनी थंय धांव घेतली आनीक कृष्णा रॉय हाका अटक केलो आनी ताची जी बॉडी आसा बायलेची ती बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंयच्या शवागाराक सद्याक दवरिल्ली आसा. फातोड्डा पुलिसांनी ताजो पंचनामोय केल्लो आसा आनीक सद्या कृष्णा राय हो जो घोव आसा तो अटकेक आसा. हांचे ही जी फॅमिली आसा ती मूळ कलकत्ता वेस्ट बेंगाल हांगची आनी ती हांगा भाड्याक रावताली. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव गुरू. मडगांव मोतीदोंगर वाठारांतल्यान अपहरण जाल्ल्या सांत चलयेचो सोद घेवपाक मडगांव पुलिशेक येस आयले. पुलिशेन ह्या चलयेक कर्नाटकांतल्यान सोदून काडला. सांत चलयेचे अपहरण करपी दुवायत आरोपी परशुराम हरियार ह्या 22 वर्साच्या तरणाट्याक पुलिशेन अटक केल्या. ह्या सांत चलयेचें अपहरण जाल्ल्यान तिच्या आवयन आयतारा पुलिशेंत कागाळ केल्ली. पुलिशेन ह्या सांत चलयेक तिच्या आवय बापाय कडेन सुपूर्द केले. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. आपल्याक मंत्रीपदाची आशा ना, मंत्रीपद कोणाक दिवप हे मुख्यमंत्री थारायतलो. कांय मंत्री सामके काम करिनात त्या मंत्र्याची खाती बदलपाक जाय अशें कालांगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. साळगांवचो आमदार केदार नायकान मायकल लोबोक मंत्रीपद दिवचें अशें सांगिल्लें. ह्याच फाटभुंयेर मायकलान प्रतिक्रिया दिली. सालिगांवचो आमदार केदार नायकान बुधवारा मंत्रीपदा विशीं वेगळे स्टेटमेंट केल्ले. आपूण आमदार म्हूण समाधानी आसा. मंत्रीपद दिवपाचेच आसा जाल्यार ते आपल्याक नाका, कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोक दिवचे अशें केदारान म्हणिल्लें. ह्याच फाटभुंयेर कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन प्रतिक्रिया दिल्या. मायकल सांगता, मंत्रीपद कोणाक दिवप हें मुख्यमंत्री थारायतलो. आपल्याक मंत्रीपदाची आशा ना. जांकां मंत्रीपद दिवपाचें आशिल्लें तांकां दिलां. मात कांय मंत्र्यांची खाती बदलपाची गरज आशिल्ल्याचें आमदार मायकलाचें म्हणणें. We are not expecting anything. It is with the Honorable Chief Minister to decide. आणि आम्ही जॉईन जाताना अशें कंडिशन काय घालूंक ना की आमकां मिनिस्ट्री दिवपाक जाय. जे कोणाक दिवपाक आसलें ताका दिली एक्सेप्ट करा. सो वी हॅव नो कमेंट्स ऑन दीस. But if you ask me personally, a lot of work what the people are expecting is not happening. Some of the ministers are working very good. Some of them are not really working for the people. We have seen so many issues and public running from this office to that office or same office 10 times, 20 times to get one work done. So somewhere down the line, if there is no change in the ministry, CM will have to do a reshuffle among the portfolios what the ministers are actually holding. I am not saying that all are not working. I don't want to name also. But खुबशे लोकांची कामां जायना आमचे नदरेक येता. हांव म्हणना अमको मंत्री वायट अमको मंत्री बरो. सगळे मंत्री बरे पूण लोकांची कामां जावपाची गरज आहा. कॅबिनेट जर रिशफल जायना जाल्यार तेंचे भितर तरी पोर्टफोलिओ रिशफल जावपाची गरज आहा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. आज आंतरराष्ट्रीय कामगार दीस. कामगार दिसा निमतान आयटकान बस स्टँडा वयल्या पणजेच्या इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्ची मेरेन रॅली काडली आनी चर्ची लागसर तांची भव्य सभा जाली. सरकारा कडल्यान कामगारांच्या अधिकारांचेर बंदी घालप, खासगी फार्मा कंपन्यांनी एम्सा लागू करप, कामावयल्यान काडून उडोवप, किमान पगार आनी वाडटे बेरोजगारी आड कामगार नेत्यांनी ह्या सभेक संबोधित केले. है जो रोजगार नहीं है उसको रोजगार देना है. लेकिन क्या हो रहा है? रोजगार नहीं दे सकता है सरकार, लेकिन जो रोजगार है
उसको भी खत्म किया जा रहा है। नीम टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनी टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट, नेटअप टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट, आज हिंदुस्तान में ये चल रहा है। परमानेंट नौकरियां नहीं, आप परमानेंट नौकरी मत मांगो, और नौकरी क्रिएट करना भी सरकार का जिम्मेदारी नहीं है। आप खुद का सोचो, आप कुछ ठेला लगाओ, नहीं तो पकौड़े तलो, ये सरकार आपको कहती है। और ये कठिन परिस्थिति में आज हमको मजदूरों का संघर्ष लेके आगे बढ़ना है। वेळीपडो विलियन भाटी सांग्यावयले श्रीमती गांवकर हिचे घर थळावो आमदार तशेंच मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें परतून बांदपाक मजतीचो हात दिल्ल्यान श्रीमती गांवकरान उपकार आटयले। फाटल्या सप्तकांत रातच्या वेळार सिलिंडराचो स्फोट जावन घराक उजो लागपाची घडणूक घडिल्ली। घरात कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीतहानी टळ्ळी, मात घरातले सामान आनी कायदेशीर कागदपत्रां उज्यान लासून काबार जाल्ली। सिलिंडराचे स्फोट जाल्ल्यान सगळे लासून गेले। तुम्ही ते जाल तेन्ना खंय आशिल्ले? हरशी तुम्ही थंयच वयता? आनी कित्याक लागून तुम्ही म्हणटा जो फुटला आसतलो खबर आसा? ना, पूण दोगांनी तुम्ही थंय गेल्ले? त्याच दीस गेल्ले काय पयलीं वयताले? वयता। आतां तुमगेलें हें टोटल घर मोडलें, आतां हें तुमकां उबारून दिलें, तें कोणें उबारून दिलें? मंत्री आसा, आमदारान तुमगे बांदून दिले। आता तुम्ही दोघांनी रावता हांगा आनी कोण ना तुमगेलो? कितली वर्सां जाली घरा रावताले तुम्ही? 40 वर्सां रावता। आता हें काम चालू आसा, पावसा पयलीं जातली खंय? तुमगेले भितर कितें आशिल्लें जेन्ना हो हें जालो तेन्ना? घरातलें कितें लुकसाण जालें तुमकां? सगळे लासून गेले, कपडे सुद्धा लासून गेले आणि काय सगळे टोटल हे झाले। आम्ही वेळीपाडा आसा आणि जे तुम्ही घर पळयतात आणि ही दोग जाण आसात, एक श्रीमती गांवकर आणि तेजा भांडारी, हेंगेले खंय तरी फाटल्या 8 दिसां पयलीं एक अपघातचो म्हणल्यार जाता, जो सिलिंडर आसता कुकिंग सिलिंडर स्फोट जाल्ल्यान तेंगे घर आसा तें टोटल लासून, म्हणटकीर तेंगे घरांत जे कितें आशिल्ले कपडे भांगर धरून आरमार धरून आयदन धरून टोटली लासून जळून गेल्ले आसा। आनी त्या घटनेक जेन्ना ही घटना घडली तेन्ना ती शेजारी जे एक काही इंचाचेर असं म्हणल्यार जाता, थंय ते गेल्या 8 दिसांक थंय न्हिदपा वयताले म्हणून ती साल्वार जाली, ना जाल्यार खंय तरी आनीक खंयचो घटना जावपाची शक्यता आशिल्ली। आता खंय तरी जी घटना घडल्या जे घर आसा ते पत्र्याचे घर आशिल्ले ते टोटल लासून गेले। ते खंय तरी लोकल जो आमदार आसा आनी मंत्री तेणे खंय तरी दखल घेवन तेंकां घर बांदून दिवपाचे फुडाकार घेतलेलो आसा। आणि पळयता तुम्ही घर खंय तरी अर्द्यार पावल्ले आसा। ती जी म्हणटा श्रीमती गांवकर तेणी आमदाराचे आनी मंत्र्याचे उपकार वाटयला की खंय तरी तेंकां आदाराक येयलो, पूण जे घटना घडली तेतूर खंय तरी तेंकां कोणालो सपोर्ट नाशिल्लो, ती दोगूच जाण बायल मनशां, खंय तरी तेंकां हो आदार मेळ्ळो आसा। हांव गोमंतक टीव्ही खातीर वेळीपाडा विलियनच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर। वारकान पोंबुर्फाक हारयत 5 सायड फुटबॉल सर्तीत जिखली आर्नोड सेवा केंद्रान छोटा नागपूर यूथ ग्रुपाच्या जोडपालवान हे फुटबॉल सर्तीचे आयोजन केल्ले। ह्या सर्तीची खासियत म्हळ्यार 11 पंगडांनी दरेकी 2 चली खेळगड्यांचो आस्पाव आशिल्लो। वेर्णा, वार्का, ओळावली आनी पोंबुर्फा पंगडांनी सर्तीच्या सेमीफायनलीत प्रवेश केल्लो। सेमीफायनलीत पोंबुर्फान वेर्णाक जाल्यार वार्कान ओळावलीक हारयत फायनलीत प्रवेश केलो। वार्कान पोंबुर्फा मदीं जाल्ली फायनल 2-8 गोलांन बरीच सुटिल्ली। उपरांत पेनाल्टी शूटआउटाचेर खेळिल्ले मॅचीत वार्कान पोंबुर्फाक हारयत ही सर्त जिखली।
कोने प्रियळ वाठारात रस्तो हुबतना अपघातात मरण आयिल्ले ब्लॅक पॅन्थर प्रेग्नंट आशिल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम अहवालात उक्ताडार आयले. ह्या ब्लॅक पॅन्थराच्या पोटात खंय 3 पिलां आशिल्लीं. देखून ह्या अपघातात ब्लॅक पॅन्थरा सयत वट्ट 4 जिवांक मरण आयले. फाटल्या दिसांनी कोने प्रियोळात रस्तो हुबतना अपघातात ब्लॅक पॅन्थर जखमी जाल्लो. उपरांत रान खातें आनी SAWE संस्थेन ताका रेस्क्यू केल्लो. मात ताका जीवदान दिवपाक राना खात्याक अपेस आयिल्ले. ह्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेवन रान मंत्री विश्वजीत राणेन ह्या प्रकरणाचो रान अधिकाऱ्या कडल्यान सखोल अहवाल मागिल्लो. आता पोस्टमॉर्टम अहवालात ते मादी ब्लॅक पॅन्थराच्या पोटात 3 पिल्लां आशिल्ल्याचें कळटा. त्या 3 पिलांकूय दुर्दैवी मरण आयलां. रस्ते अपघातांनी जनावरांक मरण येवचें न्ही हाचे खातीर उपाय येवजण गरजेची आसा. लोकां मदीं जागृती जावप गरजेचें म्हूण वन्यजीव अभ्यासक आनी रेस्क्युअर चरण देसाय उलयलो. हय, सामकी दुर्दैवी घटना. म्हणजे आमकां तेन्ना डावट आशिल्लो ताजें पोट पळोवन की एक वेळ कप्स आसूं शकता. आनी पयलींच म्हणजे इतले दुर्मीळ हेची ब्लॅक पॅन्थर म्हणजे लोक ताका सोदपाक फोटो काडपाक बी कर्नाटकान आनी खंय खंय कबिनी खंय खंय वता. आनी आमच्या गोंयान पळय इतल्या लागीं अशें आसा. आनी तातूंत भितर सगळ्यात वायट म्हणजे 3 कप्स म्हणजे वी लॉस्ट 4 लायव्स न्ही त्या दिसा. अशें म्हणजे फुडलें अख्खें जनरेशन तातूंतल्यान हें जालें. सो आमकां दिसता की ताजेर उपाय योजना जावपाकूच जाय. म्हणजे ट्रिटमेंट इज अ सेकंड पार्ट म्हणजे नेक्स्ट पार्ट. पूण एक्सिडंट अशें जावपाक जायना म्हणून किंवा कमी जावपाक जाय म्हणून आमकां लॉंग टर्म उपाय योजना करच्यो पडटल्यो अशें म्हाका दिसता. लॉंग टर्म म्हणजे काही आतां राज्यांनी तशें हें केलां की ज्या जाग्यार म्हणजे आतां कितें आसा सर्वे करचो पडटलो. आमी 2019 एक्चुअली एक सर्वे केल्लो आनी हॉटस्पॉट्स जे आसा ज्या जाग्यार चडशे एनिमल क्रॉसिंग जाता, जंगल आसा दोनूय वाटांनी किंवा वॉटर बॉडी आसा थंय चडशे एनिमल क्रॉसिंग चड जाता. सो जे वयल्यान वता म्हणजे माकड आसत, चान्यो आसत तांकां ओव्हरब्रिज किंवा अशे हेजे ब्रिज कितें आसता वायर किंवा अशे रोप ब्रिज आनी सकयल्यान टनल्स आसत किंवा थोडी कडेन स्पीड ब्रेकर्स. सो अशें कितें तरी उपाय योजना करच्यो पडटल्यो. आनी मेन म्हळ्यार अवेरनेस अबाउट रोड किल्स. म्हणजे रस्त्यार जनावरां येता हे लोक दे शूड एंटिसिपेट इट. म्हणजे आमी सुचयल्लें की लायसन काडटना स्कुलांनी जेन्ना ट्रॅफिक हे आतां ट्रॅफिक पोलीस एक्चुअली बरें अवेरनेस करीत आसता अबाउट ट्रॅफिक सेफ्टी बी. तातूंत हें इन्क्लूड करचें की जनावरां ही रस्त्यार आसता. आनी एक रिजन आसा मेन जनावरां रस्त्यार येवपाचें गार्बेज. सो गार्बेज रस्त्यार पडले की ते खावपाक बारीक जनावरां येता, दुकर आसत आनी काटांदर आनी तांकां खावपाक मागीर हे येता व्हडलीं जनावरां अशें. सो अशें काही लॉंग टर्म उपाय आमकां हे करचे पडटले. दोनींची आसा. सरकारानूय म्हणजे जर कितें बदल करतलो एक्चुअल जाल्यार तो सरकारानूच करपाक जाय. पूण म्हाका दिसता अवेरनेस आसत किंवा ताच्या बद्दल एक्चुअल एक्शन घेवपाची. समज सरकारान खंयचे हे रूल केले किंवा काही गोष्टी केल्यो जाल्यार ते फॉलो करपाचे बी आमची जबाबदारी न्ही. दोनूय वटांनी ते जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. हे घडणुके उपरांत राना मंत्री विश्वजीत राणेन कडक आदेश दितना हे अपघाताक कारणीभूत गाडयेकाराचो सोद घेवचो म्हूण सांगिल्लें. मात ते ब्लॅक पॅन्थराचेर गाडी मारप्याचो सोद अजून लागिल्लो ना. गोमंतक टीव्ही खातीर ऐश्वर्या केरकार. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणा उपरांत आता नगर नियोजन खात्यानूय वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट आणि एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीक बांबोळेच्या प्रकल्पाचे काम थांबोवपाचे आदेश दिले. पर्यावरण परवानो नाशिल्ल्यान TCPन हे काम सध्याक बंद दवरपाक सांगलां. पर्यावरण संरक्षण कायदो फाट्यार मारून बांबोळे वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट आणि एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे बांदकाम सुरू आशिल्ल्याचो आरोप RGPचो आमदार विरेश बोरकारान केल्लो. ह्या बांदकामा आड खर भुमिका घेत RGPन आंदोलनूय केल्लें. शेळवण कुडचडेंतल्या बेकायदेशीर रेंवेचेर केपेचे मामलेदार खण खातें आनी कुडचडे पुलिसांनी धाड घालून रेंव आनी पंप जप्त केले. ह्या वाठारांत बेकायदेशीर रेंव काडप चालू आसा अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळिल्ली. आमी आसा शेळवण गांववाडा. आयज खंय तरी
मामलेदार मायन्स डिपार्टमेंटान कुचेरेम पुलिसान रेड घातलेली आसा जी रेंव आसा ती इल्लीगल पद्दतीन काडटा तेका लागून आनी आतां अरावंड फकत ते एका भितर तेणी हेजे बद्दल इन्स्पेक्शन केलां आनी जे रेंव काडपाक यूज करता सक्शन मशीन तेका अटॅच केल्या तशीच रेंव बी तेणी रेंव आसा ते बी अटॅच केल्ले आसा तशेंच तेका पळोवपाक तेणी 2 गार्ड सद्या दवरल्ले आसा ज्या प्रमाणे कुडचडेम पुलिसान म्हायती दिल्या ऑलरेडी जी कंप्लेन येयल्ली हेजे बद्दल तेका लागून आयज मामलेदार केपे मामलेदार येवन इन्स्पेक्शन केल्ले आसा आनी हेजेर केस मुखार रजिस्टर जातली अशी कुडचडे पुलिसान आयज म्हायती दिल्ली आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर शेळवण साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. बेकायदेशीर गांजा बाळगिल्ल्या प्रकरणात कुंकळे पुलिशेन एका 30 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केली. मॅक्सवेल झेवियर फर्नांडीस अशें ह्या अटक केल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा. ताचे कडल्यान सुमार 25,000चो 250 ग्रॅम गांजा जप्त केला. वाळपय नवोदय विद्यालयाची सामकीच अवतिकाय जाल्या. संरक्षण वंटी कोसळ्ळ्यात ताका लागून विद्यालयाच्या आवारात रानटी जनावरांचो वावर वाडला. विद्यार्थ्यांक खेळपा खातीर खेळां मैदान ना. संरक्षण वंटीची दुरुस्ती आनी खेळां मैदाना खातीर केंद्रान विद्यालयाक 2 कोटी रुपया दिल्यात खरे, पूण विद्यालयाच्या जमिनीची केस कोर्टान आशिल्ल्यान हे पयशे तांकां वापरपाक मेळना. सरकारान हाचे कडेन लक्ष दिवन हो प्रश्न सोडोवचो अशी मागणी पालकांनी केल्या. हे वाळपयचे जवाहर नवोदय विद्यालय. ह्या विद्यालयात एकूण 350 विद्यार्थी शिकतात. दुर्दैवाची गजाल म्हळ्यार ह्या विद्यालयाचे संरक्षण वंटी कोसळ्ळ्यात. विद्यार्थ्यांक खेळपा खातीर खेळां मैदान ना. संरक्षण वंटी कोसळिल्ल्यान रानटी जनावरां विद्यालयाच्या आवारात येवपाक लागल्यात. ह्या सगळ्या दुरुस्तीच्या कामां खातीर वाळपयच्या जवाहर नवोदय विद्यालयाक केंद्रा कडल्यान 2 कोटी रुपयांच्या निधींची तरतूद जाल्या. मात हो निधी ह्या विद्यालयाक वापरपाक मेळना. कित्याक तर विद्यालयाच्या जमनीचो विशय न्यायालयात सुरू आशिल्ल्यान दुरुस्तीची कामां करपाक मेळना. ह्याच विशया वयल्यान बुधवारा पालकांनी खास बसका घेतली. विद्यार्थ्यांक उपरासपी समस्येचेर हे बसकेत चर्चा जाली. कोर्टात हे विशीं याचिका दाखल करतले असो निर्णय ह्या बसकेत जालो. तशेंच सरकारान ह्या समस्येचेर लक्ष घालचें अशी मागणी पालकांनी केल्या. सध्या नवोदयाचो असो एक इश्यू चाललो आसा कितें खुबशे असे प्रॉब्लेम आसा आनी सायटीन तांकां सेंट्रलाचो फंड येता पूण एक्सपेंडिचर तांकां कांयच यूज करूंक मेळना आनी खुबश्यो गजाली जाता हांगा जे कंपाउंड आसा पूण तो कंपाउंड सारको ना आनी ते कंपाउंड बांदपाक बरो हे करपाक तेंचे कडेन फंड आसा पूण तांकां हे करूंक मेळना की हांगा तेंचो लँड इश्यू चालू आसा. जो ओनर आसा तो हांगा एवरी टायम येता आनी आमचो प्रिंसिपल आसा ताका कामाक ऑब्जेक्शन हाडटा. सो तेच्या खातीर आमी हांगा सगळे PTA मेंबर आयज जमलेले आसा, सगळे पेरंट्स जमलेले आसा आनी पिटिशन फायल केले आसा. आयज कोर्टान हे केले आसा. सगळ्या पेरंट्सांचे आमी आधार कार्ड डॉक्युमेंट घेतले, सगळे जाण आमी हे करता. सो आमकां सगळ्या पेरंट्साचो सपोर्ट आसा. सो आमी कितें करून आमचे जो प्रॉब्लम आसा तो आमी सॉल्व करतले. क्या है कि जो लैंडलॉर्ड प्रॉब्लम है इसलिए बच्चों का बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. एक तो गर्ल्स के लिए डोमेट्री बोला तो रहने के लिए हॉस्टल कमी पड़ रहा है. इसके लिए गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से सैंक्शन हो चुका है, फिर भी यहाँ लैंडलॉर्ड का वजह से कंस्ट्रक्शन करने के लिए नहीं मिल रहा है. और MP हॉल वो भी गवर्नमेंट का तरफ से सैंक्शन हो चुका है, फिर भी हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए नहीं मिल रहा है. इसलिए हम आज PTC की तरफ से पेरेंट्स का मीटिंग रखा था. इसमें हम सभी पेरेंट्स से बात किया है और ये बात के लिए हम PTC का तरफ से हम पिटिशन करके कोर्ट में डाल रहे हैं. 3 वर्ष जाली हांव हांगा तर पळयता की खुबशे अभ्यासान भुरगीं चड बरी आसा पण तांकां बाकीच्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा खेळपा खातीर हे नवोदया स्कूल जे वाळपय आसा थंयसर मातशें कमीपणां आसा त्या गोश्टी खातीर. त्या खातीर आमचे
पालक आणि शिक्षक कमिटी जी आसा ती एक तांकां बरेशे खेळपा खातीर इंडोर खेळपा खातीर मल्टीपर्पज हॉल अशे उपलब्ध करून दिवंक सोदता, पूण तांकां ते मेळना कित्याक की ही लँड आसा ती दुसऱ्याच्या नांवार आसा आनी तेंचे सदांच ऑब्जेक्शन आसता न्यू कन्स्ट्रक्शनाक. तशेंच आमचे बॉर्डर्स जे कंपाउंड्स बांदलेले आसा ते सगळे मोडलेले आसा आनी जंगली जनावरां भितर येतात. सो ते खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर खूब हे भयदायक आसा, कित्याक की आमकां सदांच भंय दिसता की केन्ना खंयचो जनावर भितर येवन खंयच्या आमच्या भुरग्यांक स्टुडंटांक ते हार्म करत म्हणून भंय दिसता. सो ते एक कन्स्ट्रक्शन करपा खातीर परमिशन मेळपाक जाय आसली, पण ती लँडलॉर्ड आसा तेंचे कितें डिमांडा खातीर ते जायना. सो त्या गोश्टी खातीर अशें आमच्या सीएमा कडेन जावं आमचे MLA कडेन मागता की तेंच्यांनी मातसो आमकां हेल्प करपाचो. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत. हे आशिल्लें टी टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, सत्तरी ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार.